सामुएलाचें पयलें पुस्तक, दुसरो आवेसवड 13वी वड. याज्ञिकाची रीती लोकांच्या सांगाता अशी आसली, जोरी कोण मनीस जेन्ना कोणूय बलिदान भेटोयला तेन्ना मास शिजताना आपल्या हातांत 3 कांट्यांचें गर्भ घेवन याज्ञिकाचो चाकर येतालो. मास शिजता आसतना येवन तो आयदनांत तो घालतालो आनी जितलें कितलें तें मास आसा ते गारफाक कितलें तें तोपताले तो याज्ञीक तितलें तो घेतालो. ह्या भाशेन सगळे इस्रायली शिलोंत आसा ते कोत्ताले. मोनजात लासूंक उजो घालचे पयलींच याज्ञिकाचो सेवक येवन बलिदान भेटोवंक म्हणटालो. अशें तो म्हणटालो, याज्ञिकाक भाजचे खातीर मांस दियात, कित्याक तो रांदलोलें मांस घेवचो ना. बलिदान भेटोवप्यान पयलें चोरप लासून दी, उपरांत तुमकां जाय तें घेवन वचात. ते म्हणटाले, ना, तें म्हाका आतांच तूं दी. ते म्हणटाले, आतांच दी, नाजाल्यार हांव जबरदस्ती घेतलो. ह्या पासत सोर्वेस्पराचे नदरेन ते तरणाट्यांचें पातक व्हड आसलें, कित्याक सोर्वेस्पराक भेटोयल्ल्या बलिदानांक किकोंत करताले. हे कोण ते 12वी वड. कोण हे एलीचे पूत दुश्ट मनीस जावन तांणी सोर्वेस्पराची पर्वा करूंक ना. कसलें काम कोत्तात ते लोकांचे विशीं याज्ञिकान जें काम करूंक जाय तें काम. इश्टानो, एली म्हणटा ते याज्ञिकाचे 2 जाण पूत आसा. ते दोगूय पूत याज्ञिकाचें काम कोत्ताले. याज्ञीक म्हणल्यार आयज काल ते सेवक वो पास्टर. याज्ञीक म्हणल्यार कोण जावन आसले, सोर्वेस्पर आनी मनशां मदें मध्यस्तर कोत्ताले. ताणें सारकेंच अदीक पवित्रपणान जिवंक जाय आनी आपल्याक बरें सांबाळूंक जाय. आदल्या कोरारान सोर्वेस्परान वेचून काडलेले याज्ञीक, जाल्यार नव्या कोरारान आमी कोण ती तुमी जाणाव. आमी सगळीं याज्ञीक जावन आसाव. आमी सगळीं पवित्र लोक. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रोगतान आमकां नितोळ केल्याव. याज्ञिकाची पोरजा म्हटल्यार कॉन्सक्रेट आमकां केल्या. कॉन्सक्रेट करप म्हटल्यार आमकां कुशीन काडल्याव. संवसारांतल्यान, पातकांतल्यान आनी सगळे पातकाच्या आनी ह्या संवसारांतल्यान, पातकी संवयांतल्यान, पातकी मनशांतल्यान आनी पातकी कोन्यांतल्यान कुशीन काडल्या पळय ते लोकांक वेचून काडल्या ते आमी अशें म्हणटाव. इश्टानो, कोंकणीन ताका आमी सभा म्हणटाव आनी इंग्लिशीन चर्च म्हणटाव. आनी अशें लॅटीन व ग्रीक भाशेंत एक्लेसिया म्हणटात. ह्या शब्दाचो अर्थ कुशीक काडलोलीं. ताका इंग्लीश भाशेन चर्च म्हणटाव आनी कोंकणीन सभा अशें म्हणटा. खरेपणीन ताचो अर्थ म्हटल्यार वेचून काडलेलीं, कुशीन काडलेले लोक. भावा भयणानो, आमकां एक सभेच्या रुपांत आपयल्याव. ताचो अर्थ म्हटल्यार कुशीन काडलेले मनशां. पातकांतलीं, संवसारांतलीं कुशीन काडलोलीं आमी. खेरीत भाशेन पवित्रपणान जिवीत जियोच्याक आमकां आपयला तसली पोरजा. कितलें बरें नांव सोर्वेस्परान आमकां दिलां. चवथे पळय ते नाटक कोत्ता ते कोण जाणा, पवित्र अशें म्हणटात. नाटक कोत्तात. खरेपणी भितरल्यान कांयच ना सारकें. पूण जें नांव मेवलां पळय तें पवित्र आनी कुशीन काडलोलीं. खेरीत तीं कॉन्सक्रेट केल्याव. पूण भितरल्यान पळय तें जेताव तें सारकें पातकान भरलेलेंच आसा. याज्ञीक अशें तांकां नांव पडलेलें आसा, पूण ते कोन्यांनी कितें करतात, वायट तें काम. वय. दुसरें,
वोड 22 हांव वाचतां. एली सारको जाणटो जालोलो आनी ताणें अशें आयकलें ताजे सगळे पूत कशे रितीन ते सेवा कोत्ता आनीक ते मेवता पळय त्या तंबू थिंगासर ओस्तोरी येता त्यो आनी त्या ओस्तोऱ्या सांगातर ते नाका जालेलें कोत्ता आनी अशें ताणें आयकलें तांकां आपोवन ताणें अशें म्हटलें. वोड 25 जोरी एक मनीस एका मनशाचो घात घेयत जाल्यार सर्वेस्पर ताचो न्याय कोत्तलो. पूण जोरी कोण एक मनीस सर्वेस्पराचे आडूच तर पातक करीत जाल्यार ताजी कोण विनंती कोत्तलो. एलीचे पूत आतां थिंगा कितें कोत्तात? याजनिकाचें काम. पूण याजनिकाचें काम कोत्ता आसतना त्या मंदिरांत सेवा करूंक येयल्या पळय ते ओस्तोरे लागीं व्यभिचार करप सारकें खोटेपण. भावा आनी भयणांनो, पोत्तून तुमकां हांव सांगता, ही कूडूच सर्वेस्पराचें मंदीर. हे सर्वेस्पराचें मंदीर रुपी पळय ही कूड नायकिणींक सोंपोवप. हे मंदीर पळय सर्वेस्पराचें आसा ती कूड आनी कुडीचे ते भाग अपवित्र करप सर्वेस्पराचे नदरेन सारकेंच धडधिलपण. सर्वेस्परांक सोसूंक जायना तसलें पातक. नांवान जाल्यार ते सारके याजनीक पूण तांचे कन्यो सारक्यो दुश्ट पळय तसल्यो. पोत्तून तुमकां हांव उगडास दिता, आमी सगळीं सर्वेस्पराचे नदरेन आमी याजनीक म्हणून तुमी विसरो नाकात. सर्वेस्पराच्या नांवान तुमकां विनंती करता, आमी याजनीक म्हणून सर्वेस्परा खातीर आमी पवित्र जिवीत जियोवपाची आमची ही जबाबदारी. पूण खंय मेरेन आमी पवित्रपणान सर्वेस्परा पासत जियेतांव काय? हो एक प्रस्न जावन आसा. 1 पेद्रूची चीट 2 आनी वोड 9 हांव वाचतां. पूण तुमी एक विचून काडलेली फोंगड, राजवट सांबाळपी सर्वेस्पराची पोरजां आनी पवित्र लोक आनी सर्वेस्पराचीच तुमी पोरजां, कित्याक तुमकां तेणें काळोखांतली आपल्या त्या उजवाड्यांत तुमकां आपयल्या. तुमी ताचे गूण तुमी दाखोवचे. आमी कोण? सर्वेस्पराचीच पोरजां, पवित्र लोक, याजनिकांचो पंगड. जेजू क्रिस्ताचे गूण आमी दुसऱ्यांक दाखोवचे, तेका लागून आमकां कुशीन काडल्या. उजवाडाची आमी भुरगीं अद्भुत टायटल जेजू क्रिस्तान आमकां दिला. आमी खरेपणी काय ह्याच भाशेन जियेतांव? खऱ्यापणी आमी उजवाडाची भुरगीं कशीं सर्वेस्परा पासत जियेतांव काय? पवित्र लोक कशे जियेतांव काय? विचून काडलेल्या भाशेन आमी जियेतांव काय? वो पातकाक सोमती दिवन आमच्या कुडींत पातकी आमी सगल्यो कन्यो करीत आसांव? मातशें तुमी चिंतात. याजनिकाचें काम कोत्ता आसतना सेवे पासत येतात पळय ते ओस्तोरेंक आपल्या उतरांनी सारकीं बोलोवन तांकां आपल्याच्या मेळ्या कार्य करप हें कितलें खोटेपण. मोगाच्या भावा भयणांनो, हांव विचारतां, सर्वेस्पराची भुरगीं कशीं तुमकां आपोवणे आसा न्हय? तुमी दुसऱ्यांक आपल्याचे अधीन करपाचे प्रयत्न कोत्ताव? कोणाक दुसऱ्यांक तुमी फटोवपाचे प्रयत्न कोत्तात? कोणाच्या जिविता सांगाता फेव करपाचो प्रयत्न कोत्तात? ताका ताब्यान घेवपाचे प्रयत्न कोत्तात? तुज्या कुडीक अपवित्र करपाचें काम तुमी कोत्तात जाल्यार चोतराय दवरात. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचें हाजीरपण महापवित्रस्थानांत आसतलें, पूण आयज आमच्या कुडीन तो जियेता. आमच्या चड व्हडत्या पवित्र काळजांत तो थिंगासर रावता. हें एक मंदीर, ही कुडूत सर्वेस्पराची मंदीर जावन आसा म्हूण हाका तूं नाश करीत जाल्यार सर्वेस्पर ताचो नाश कोत्तलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजी कूड सर्वेस्पराचें मंदीर म्हूण. तूं जाणा जावन तें पवित्र जिये. आनी ह्या भाशेन जोरी तर तूं जियेनाय जाल्यार तूं नाटक कोत्ताय. तुजी कूड तूं अपवित्र कोत्ताय जाल्यार भायल्यान तूं एकदम पवित्र दिसती पडटाय, पूण भितरल्यान
तुजी कूड, तुजें तें मंदीर अपवित्र कोत्ताय. मन बदल्ला अशें तुमी नाटक कोत्तात. ओत्मीक म्हणून तुमी दाखोवन तें नाटक कोत्तात. जैतिवंत जिवीत जियेता म्हणून तुमी थिंगासोर नाटक कोत्तात. आतां पवित्र जिवीत जियेता अशें म्हणून नाटक कोत्तात. आनी पांचवें, आनी मागणें केल्ल्या पोरी नाटक कोत्तात. थोडे लोक व्यक्तिगत रुपान एके कोडे एकांतान बसोन मागणें करिनात, पूण जायतो लोक आसतना मागणें करूंक म्हणत जाल्यार तेच पयले सुरू कोत्तात. जायत्या लोकांक तांकां पळोवंक, जायत्या लोकांक तें आयकोंक अशे भाशेन ते मागणें करपाची इत्सा कोत्तात. मागणें म्हणल्यार सर्वेस्परांतांव कनेक्शन. सर्वेस्परासाय संगती, सर्वेस्परांताय उलोवप. भुरगें जल्माक येताच व्हडल्यान रडटा वो तें भुरगें रडत आसता, तें कारण कितें काय? आवयच्या कुशिव्यांतल्यान भायर सोदताच तो सोजमोता आतां हांव आवय कडल्यान कुशीन जाला, जेवणा कडल्यान कुशीन काडला. रोखडोच तो रडटा, रोखडेच थिंगा आवय थिंगा कितें कोत्ता, तेका दूद दिता. दुदाक आतां म्हाका कुशीन काडला, आवयच्या कुशिव्यांतल्यान आतां म्हाका कुशीन काडला, म्हज्या आवयच्या मोगांतल्यान म्हाका आतां कुशीन काडला अशें म्हणून तो भुरगो रडटा. आमचे ओत्मीक रुपान आमी जल्म घेतल्या उपरांत आमच्या काळजाच्या भितरल्यान एक व्हडली रोडणी. ती कितें काय तुमी जाणा? सर्वेस्परांताय सांगात जोडूंक, सर्वेस्परा सांगाता वेळ सारूंक ह्या भाशेची एक रडप सुरू जाता. तुजें तारण जालां जाल्यार, नव्यान तूं जल्म जालें जाल्यार हें तें चालतें जातलें. तुज्या भितर एक खेरीत भाशेची इत्सा आसली, तें कितें तुमी जाणा? म्हज्या बापा बरोबर वेळ सारूंक जाय, म्हज्या सर्वेस्परा बरोबर वेळ सारूंक जाय, म्हजें ओत्मीक बळीस जावपाक पळय तें जेवण जाय, म्हाका वेळ सारूंक जाय, पवित्र पुस्तक वाचूंक वेळ सारूंक जाय. भितर रोड आसतली. पवित्र पुस्तक वाचपाक तुजे लागीं वेळ तूं काडिना जाल्यार, मागणें करपाक तरी तर तूं वेळ कुशीन काडिना जाल्यार, एके वाटेन सर्वेस्परा सांगाता तुजी सोयरीगत मोडलेली आसतली, वो तूं ओत्मीक रुपान सोकला पडलेलो आसतलोय. जो मनीस पातक भिरांत नासतना करीत जाल्यार, जो मनीस जाय तशें तें कोत्ता ते भाशेन, खरेंच म्हणल्यार तेजें कितें घडलां? ताणें मागण्याचें जिवीत आतां सांडून दिलां. सर्वेस्पराच्या दासान एक अशें म्हणलां, मागणें कोत्ता पळय तो पातक कोत्चो ना, आनी पातक कोत्ता तो मागणें कोत्चो ना. तुमच्या जिवितान मागण्यांक तुमी स्वाद दिना जाल्यार, मागण्याचें जिवीत तुमी सोडून दिलां जाल्यार, मागण्या पासत जरी तर तुमी वेळ सापरेट काडिना जाल्यार, मागणें करपाक तुजें मन तर ना जाल्यार, हें सगळ्याचें कारण तूं जाणाय? तूं पातकान जियेताय. इश्टानो, पातक आदोत्ता पळय तो मनीस, ताका मागणें करचें मन आसचें ना. मागणें कोत्ता पळय ते मनशाक पातक करपाचें मन आसचें ना. पातकाचो तोड मागणें, मागण्याचें तोड पातक. मागणें कोत्ता पळय ते पातक करपाचो प्रयत्न करचो ना. पातक कोत्ता पळय तो मागणें करपाक प्रयत्न करचो ना. आयच्या दिसा आमी आमकांच तपासुया, आमकांच आमीचेर नियाळ करुया. भायल्यान तूं मागणें कोत्ता अशें दिसती पडटा, पूण भितरल्यान व्यक्तिगत रुपान सर्वेस्परा सांगाता एक वट आसा. कोण तुका म्हणत जाल्यार आमी आतां मेळोन मागणें करुया, तूं मागणें कोत्ताय. रोखडोच तूं थिंगासोर मागणें कोत्ताय. एकामेकाचे हात धरून तूं मागणें कोत्ताय, मेळोन तूं मागणें कोत्ताय. पूण व्यक्तिगत रुपान एकसूरपणान तूं मागणें कोत्ताय काय? जरी तर व्यक्तिगत रुपान एकसुरोर जावन तूं मागणें करिना आनी मंदिरान मागणें कोत्तना दुसऱ्या सांगाता मेळोन तर तूं मागणें कोत्ता जाल्यार तूं नाटक करपी. जेन्ना एक मनीस भियेनासतना पातकाक तर तिका समधी दिता, ज्या भाशेन आतां तुका हांवें सांगलां, सर्वेस्परांताय तेजें कनेक्शन कट जालां. सर्वेस्परांताय कनेक्शन ना म्हणल्यार मागण्याचें जिविताचें कनेक्शन ना. पवित्र पुस्तकांत एक मनीस आसा तो चड बलिश्ट.
सोर्वेसपण ताका कुशीन काडलो, कॉन्सक्रेट करून ताका नाझरायट वाव केलो. ताणें एकदम बोलिश्ट जिवीत जियोंक जाय आसलें, पूण एका चेडवाच्या मोगान पडलो. चेडवाच्या चक्करान पडलो. सोर्वेस्पोराच्या सांगाता रावचे बोलदेक चेडवाच्या सांगातान तो रावलो. पयले एका चेडवाच्या मोगान पडलो, ते मागीर मोग मागीर लोगीण जालें, ते लोगीण मागीर ते मोडलें आनी ताच्या उपरांत आतां ती फामील काबार जाली आनी आतां ह्या मुखार कितें करचें तो नोको शेवटाक. आतां तो आनी एके चेडवा लागीं वचोन तो रावंक लागलो आनी त्या उपरांत एके नायकिणी सांगाता ताणें इश्टागत जोडली. कसलीच भिरांत नासतना आपल्याचे कुडीक ताणें मेली केली. आतां कितें जाता पळय तें आमी वाजुया. फुडारीचें पुस्तक 22 आनी वोड 20 हांव वाचतां. तेन्ना तांणी म्हटल्यार आपल्या उंटयेन सॅमसोनाक न्हिदोवन सॅमसोनाच्या बोळाचे ते सगळे गूट जाणा जावन सॅमसोनाचे ते केंस ताणें कातरून ताका सारकोच बोळ केलो आनी मागीर आपूण कांयच नको कशें, सॅमसन, फिलिस्कार तुजो गाद घेवच्याक आयल्या. तेन्ना तो अजाप जावन चिंतूंक पडलो, आतां हांव पयले भाशेन भायर वचोन तांकां सगल्यांक आपटितलो म्हणूंक लागलो. सॅमसन एकदम बोलिश्ट. त्या वेळा पर्यंत सॅमसनाक कोणेंच बंदी करूंक नासलो. राजू घेवन वो सांखल्यान कितेंच घेवन सॅमसनाक तर बांदपाची ते कोशीश करीत जाल्यार सोर्वेस्पोरान सॅमसनाक दिला पळय त्या शक्तीन ती सगल्यो दोरयो आनी त्यो सांखल्यो तोडून उडयतालो. सोर्वेस्पोरान सॅमसनाक मनोहा आनी ताचे बायलेक एक गिफ्ट कशें सोर्वेस्पोरान दिवन सोर्वेस्पोरान म्हणलें, सॅमसन म्हणटा पळय त्या पुताक तुमी जोलम दितलीं. म्हणल्यार तो म्हणलें, तुमकां एक पूत जातलो, ताचें नांव सॅमसन दवरचें. तो एक नाझरायत वाव घेतलो, म्हणल्यार म्हजे पासत खेरीत आसतलो. एक खेरीत ताची येवजण आसा, हांव तुमकां तो दितां. ताच्या जल्माक एक कारण आसा. एक उद्देशान तो जल्मला. सोर्वेस्पोरा पासत ताणें जिवीत जियोंक जाय, लोकांक फिलिस्कारांच्यान सुटका दिवची, शांतीन थिंगासर ताणें जियोंक जाय आसलें, पूण सॅमसन आपल्याची जबाबदारी विसरलो. सोर्वेस्पोराचो ताजो जिविताचेर उद्देश आनी ताची खोशी सोडून आनी आपल्याक जाय ते भाशेन चेडवा फाटल्यान तो धांवता. असले सॅमसना भाशेन आसा कोण? तुमचे ओत्मीकपण कुशीन दवरून, तुमचे थारोवन आसा पळय ते कुशीन दवरून, तूं काजार जालें तेंवूय इसरोन तूं सोर्वेस्पोराचे सेवेन आसा पळय तेंवूय थिंगा तूं इसरलाय. एका चेडवा कोडे गुपीत तूं मेळटाय. पातकी तुजी इश्टागत ओ पातकी थिंगासर तुजे कोण्यो तूं कोत्ताय. असलें जिवीतून वेचून काडलें जाल्यार चोत्राय. तुजें तें सुभाग तूं कितें शाणटा पळय तें तूं जाणाय. सोर्वेस्पोराचे हाजीरपण, सोर्वेस्पोराचे तुजे बरोबर आसा तें कनेक्शन तुटता तें. हो विशय तूं नोको आसतलोय. हो तें पयलेंच तुटोन पडलां आसतलें. तें नोको आसतना तूं ह्या भाशेन जियेताय. सॅमसनान केलां पळय तें पातक, भिरांत नासतना कोत्ता तसलें पातक. नेटान तो थिंगासर तें पातक कोत्ता. तो जाणा ताका वेचून काडला, तो जाणा तें. ताणें नाझरायट वाव घेतला म्हणून तो जाणा. ताज्या माथ्यार आसा पळय ते लांब केंस. सोर्वेस्पोरा सांगाता ताजो एक खेरीत भाशेचो रिश्ता आसा आनी नाजीर केला तें तिंगा दाखयता. म्हाका कुशीन काडलेलो आसा. कातोर लावंक ना पळय हे कुशीन केल्ले ते केंस कितें? म्हाका खेरीत भाशेन कुशीन काडलेलो आसा. हो विशय सॅमसन जाणा. ही एक भासावणी. जेन्ना ते केंस कातोरले, जेन्ना ते अस्तरेन ताजे केंस कातोरले, ते एक एक शेणी आसली पळय ती कातोरले तेन्ना कितें घडलें? सॅमसन चिंतालो, दर एके फावटीन जे भाशेन म्हजे लागीं शक्ती आसा, हांव ह्यो दोरयो मरून उडयतलो, पूण थिंगा खरेपणी कितें घडलें? आतां पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? आतां हांव तें वाचतां 20 वडींतल्या मोदेंत हांव.
हांव आदल्या भाशेन भायर वचोन तांकां आपटितलो. ताका खबर नासलोली की सोर्वेस्पोर ताजें थंय ना म्हूण. तेन्ना फिलिस्तांवांनी ताका धरून ताचे दोळे फोडले आनी ताका गाजा व्हेलो तांब्याच्या सांकल्यांनी बांदलो. सॅमसनाचें नांव आयकताच फिलिस्तांव सारके भिवून पळोवन वताले. सॅमसनाक इतले भिताले. कित्याक तुमी जाणाव काय, सॅमसनान गाढवाचें आड घेवन तांचे 1000 लोकांक मारले. असलो बलिश्ट. ह्या भाशेचो वो सॅमसन आतां फिलिस्तांवांच्या हातान बोनकोणीन पडलो. असलो वो सॅमसन आतां फिलिस्तांवांच्या हातान बोनकोणीन पडला. दोनी दोळे ताचे फुटले. ताचें कारण तुमी जाणाव, सोर्वेस्पोराचो हात सॅमसनाचेर आतां ना. सॅमसना सांगाता आतां सोर्वेस्पोर ना. तो विशय सॅमसनाक खबरूच ना. पोत्तून वाचता तेका जाल्यार खबरूच ना. सोर्वेस्पोर ताच्या सांगाता ना म्हूण. भावा भयणानो, तुमी चिंता आसतलो सोर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा म्हूण. तुमी चिंता आसतली तुमी आजून पासून सोर्वेस्पोराची भुरगीं आसा म्हूण. घोडेक जायत पळय तुमी जाय म्हणून ते कोत्ता ते पातक देवान पळयला जायत आनी तुका केन्ना ताणें सोडला आसतलो. तूं कोत्ताय पळय तें नाटक पळोवन पळोवन आतां ताचें सोंसूंक जावंक ना. तुजे वायट ती चाल रिती आतां पळोवन ताच्यान आतां सोंसूंक जावंक ना. पोत्तून पोत्तून तुजी कूड थिंगासोर अपवित्र कोत्ता ती तुका आतां ताणें पळोवन सोर्वेस्पोराक आनीक सोडसूंक जावंक ना आनी तुका ताणें पयलें सोडला आसतलो. घोडेक पयलें तुका सोडून दिला आसतलो. तरी आसतना तूं आजून पर्यान सोर्वेस्पोराचो एक भुरगो आनी पवित्र म्हणून सोर्वेस्पोरा सांगाता तुजो एकवट आसा आनी मागणें करीत आसाय. आनी एका सेवका भाशेन सेवा करपाक तूं मुखार वचत आसतलोय. पूण सोर्वेस्पोरान तुका आदीं सोडून दिला. तूं आतां पर्यंत तूं एक भोक्त कसो मुखार सोदता आसतलोय. चोत्राय दवर. दुस्मन तयार जाला. चोत्राय दवर. तुका नाश करपाक कोण तरी तयार जाला. तुका बांदच्याक तयार जाल्लो आसा. सॅमसनान चिंतलें सोर्वेस्पोर ताज्या सांगातान आसा. पूण सोर्वेस्पोर ताज्या सांगाता कितें? सोर्वेस्पोरान ताका सांडलो. सोर्वेस्पोराक सोंसून जावंक ना. सॅमसन जाय म्हणून पातक करी. सोर्वेस्पोरान कितें केलां पवित्र पुस्तकान बरयलां आतां आमी पळोवया. वड 19. तेन्ना ताणें ताका आपल्याचे उंटयेर न्हिदोवन दवरलें आनीक ताणें एका मनशाक आपयलें आनी ताचे केंसाचे 7 ते शिण्यो कातरल्यो आनी ताका दामून दवरलो. तो वचोन एक व्हड कोणापय ते अस्तोरेचे उंटयेर न्हिदला. हें गरजेचें काय? सॅमसन वचोन व्हड कोणापय ते अस्तोरेचे वेंगेन न्हिदलो. ती अस्तोरी खंय रावता पळय तुमी जाणात, ते फिलिस्तांवांच्या देसांत. फिलिस्तांवांच्या देसांत सॅमसनाचें कितें काम? फिलिस्तांव तांचे दुस्मन न्हय. फिलिस्तांवांचे पळय ते संवसारी न्हय. पातकान जेतात तसले लोक न्हू. पातकान जेता पळय त्या लोकां मदें सॅमसन थिंगा कित्याक गेलो? पातकान जेता ते अस्तोरे कोडे कित्याक गेलो? एके नायकेनी कोणे कित्याक गेलो? तेच्या उंटयेन कित्याक न्हिदलो? हें सगळें नेनारपणान केलें ओ जाणा म्हणून ताणें केलें? जाणा जावनूच केलें. भावा आनी भयणानो, तुमी चूक कोत्ता आसतना, पातक कोत्ता आसतना, पातकाचे वाटेन तुमी धांवतना तुमी नकळो अशें म्हणूं नाका. तुमी सगळें जाणा म्हणून तुमी तें कोत्तात. कसलीच भिरांत नासतना पातक आदाडटात. ह्या भाशेन चूक करप आनी पातक करप म्हळ्यार तुमी जाणा तुमी सोर्वेस्पोराक सारके दुखयतात म्हूण. पूण तरी आसतना कसलीच भिरांत नासतना तुमी पातक कोत्तात. तुमी जाणात सोर्वेस्पोर कितें कोत्ता? तुमकां तो सोडून दिता. तो वेता. जसो सोर्वेस्पोरान सॅमसनाक सोडून दिलो, दुस्मान आयलो आनी ताका घोट धरतात. भावा भयणानो, तुमी कोत्तात ते पातक सोर्वेस्पोराक सोंसूंक जायना. आनी ज्या वेळार सोर्वेस्पोर तुका सोडीत त्याच वेळार सैतान येवन तुका दोत्तलो, बोनकोणेन घालतलो, आपल्याची सांकळेन बांदतलो, तुका ताच्या चोपक्यान दोतलो. सॅमसना असल्याकूच दुस्मनांनी ताका बांदून दवरलो. ताचें कारण तुमी जाणाव? सोर्वेस्पोरान सॅमसनाक सोडलो.
पातोंग उडयता पळय तो मनीस ताका बरे भाशेन धरता. बरे भाशेन तो ताजी कंट्रोल करता. जे पर्यंत तो ताका कंट्रोलान दवरता ते पातोंग बरे भाशेन उडत आसा. पूण जरी तर ते पतंगाचें कंट्रोल काबार जालें, तें तुटलें जाल्यार ते पतंग खंय वयतलें पळय तें कोणाक खबर ना. आनी एक फावटी पळय तें पतंग तुटता जाल्यार ते खंयच्या माडार वा खंयच्या दोंगरार वा खंयच्या घराचेर खंय तरी ते फसोन थिंगाच ते पडोन आसता. घोडेक आमचे मदें कोण आसत, सोर्वेस्पराच्या हातांतल्यान तुमी सुटल्याव जायत. सोर्वेस्परांतल्यान तुमी पयस जावं जायत. कसल्या पातकी जिवितान कसले पातकी कोन्यांक लागून तुमी सारके थिंगा बंदी जाल्याव, बंदखणेन आसाव. ते 4 वण्टी मदें तुमी बंदोनान आसाव. आमचे मदें कोण आसा जाल्यार तुमचे दोळे उक्ते करात. नाजाल्यार तुमची दोळे तुमी सांठोले. सॅमसनान दोळे उक्ते केले जाल्यार बरें जावपाचें, पूण उक्ते करूंक ना आनी ताचें फळ ताचे दोळे गेले. ताणें चिंतलें आजून पासून हांव बळिश्ट आसा, आजून पासून सर्वेस्पर आसा अशें तो चिंततालो. आनी एक फावटी हांव आदल्या भाशेन तांकां आपटितलो अशें चिंतलें. ताका खबर नासली कितें ताका सर्वेस्परान सोडून गेल्लो म्हणून. पातकी कर्तुत्वां करतात, पातकान तुमी जेतात आनी तरी आसतना तुमी चिंतात सर्वेस्पर तुमच्या सांगाता आसा म्हूण. प्रमाणीकपणान न्हय पळय तितून जोडटात अप्रामाणीकपणान जियेता आसतना, तरी आसतना सर्वेस्पराचे आशिर्वाद तुजेर आसा म्हूण तुमी चिंताव. चोतराय दोरात. एके वाटेन सर्वेस्परा बरोबर जियेतात अशें तुमी नाटक करतात. एके भाशेन तुमी पातकान आसात, तुमी थिंगासर तुमकां फटयतात. चोतराय दोरात. सॅमसना भाशेन तुमी दुस्मानाच्या हातान तुमी सांपडटलीं. त्या उपरांत तुमकां बंदखणेन पडटले ते दीस येवचे आदीं. आयच्या दिसा तुमी तुमचें जिवीत सारकें करात. जेजूच्या नांवान हांव तुमकां विनंती करतां. सोमया जे कोणें तुका आपलो तारुणदार म्हणून मानून घेतला तांकां सगल्यांक बापा तुजो पूत आनी तुजी धूव अशें तूं जावचो वो अधिकार तुवें दिला अशें तूं सगल्यांक तूं मानून घे. नवें काळीज तूं तांकां दिवन तुजीं उतरां आसात, तुजे ते सगळे नेम आसात ते पाळूंक तांकां कुरपा दी. नवें काळीज ना जाल्यार मोल ताणें बदलूंक ना जाल्यार भितरलें तें वायट जिवीत, भितरलें पळय तें पातकी जिवीत, असलें पातकान भरलेलें जिवीत बापा तें तुका कशेंच आनंद दिना. हें फकत मागण्यांनूच घडटलें आनी मागण्या वरवीं आमी जितलीं कोत्तांव इतलीं मागणें करपाक आमकां तूं हो वेळ दी. नाटक कोत्ता पळय तें आदलें जिवीत तातूंतल्यान सोडोवच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.